जण आम आदमी पार्टीक दोशय दिता आता की तुम्ही सगळी वाट लायली बी म्हणून तुगेले खरेंच ताणी वाट लायली काय कितें तो आम आदमी पार्टीचो परफॉर्मन्स पळोवया आनी ते वॉट इज दॅट परफॉर्मन्स सेईंग ते हे करया डिस्कस करया व्हेरी इंटरेस्टिंग पळयात ते एक सीट जिखले एकच सीट जिखले तेय बी सामके थीन मार्जिनान जिखले ते 3 सिटांचेर सेकंड आयले बट द प्रॉब्लेम विथ दॅट सेकंड इज दॅट लायन जी आमी बरयल्या ती तातूंत भितर वेळ्ळी आनी बाणावली आहा ज्या जाग्यार आमदार आसात त्या जाग्यांचेर ते सेकंड आयले आनी नो वेअर म्हळ्यार मतां आसात पण ती कोताक धरपाची न्ही अशें 46 सिट्सांचेर तांचें अस्तित्व जें आसा तें खूब कमी आसा आनी ताका लागून एक गजाल लक्षांत येता की दीस इज अ एक्झिस्टेन्शियल क्रायसीस फॉर आप आता अलायन्साच्या बाबतीत कितें जातलें आमी मुखार तुमकां आंकडी दाखयतात बट दीज आर एक्झिस्टेन्शियल क्रायसीस फॉर आप ओनली बिकॉज देअर MLAs आर ऑल्सो नॉट लुकिंग कम्फर्टेबल विथ दीज नंबर्स येस लोकेक कितें दिसता प्रमोद आपान आपले हांगासर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक 2017तल्यान सुरवात केली 17 तांकां कांय मेळना सीट 22 तेंच्यांनी 2 सीट मॅनेज केले तेजे पयलीं तेंचो फर्स्ट अकाउंट ओपन जाल्लो तो 2020चे ZP ते बी वेंझीच्या हितून सो वेंझीची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती आपाक फेवरेबल आसा पयलीं पासून ती पण हे पावट जेन्ना वेंझी स्वता आमदार आहा तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यो 2 ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता थंय एके कडेन फायट करून करून जिखला म्हणजे असो न्हू की सामकी ओवरवेल्मिंग तेजी विना अशी तेजी कोलवान बट दुसरो तो बेणावली येता जंय तेजे विलेजीस येता त्या जाग्याचेर तो सीट काँग्रेसीन घेतलो सो आमदाराचे आमदार आसून सुद्दां ते सीट म्हणजे तेजे हे देंवता कशें तेका दुसरे कडेन वेळी एक्चुअली काँग्रेसीचो सीट थंय पयलीं पासून काँग्रेस नाल्यार इंडिपेंडंट ते सदांच निवडून दिता हे फावट तेंच्यांनी आप दिलो तो हांव रिजल्ट पळयतालो अशें कित्याक जालें काय म्हणून जाल्यार एक 5 काय 6 हजार मतां भितर क्रुजाक पडल्या आनी बाकी सगळी ती बाकीचे ऑपोजिशनाचे पार्टी आहा पळय न्हू तांकां तितलीच मतां पडले आनी अशें स्प्लीट जावन आप येयल्लो सो एक्चुअली तो ट्रेडिशनली काँग्रेसीचो सीट फिलीप नेरियो वा बाकीचे आमदार जाल्ली गजाल ती सो आपाक हांगासर आपलो तो सारको आपलो म्हणपा सारकी हें नासो तेजो रिजल्ट आयज दिसलो ZP इलेक्शनाक ते तितले इम्पॅक्ट करपाक पावले ना आनी तेजे गोंया भायर आतां आमी मयेचो एग्जाम्पल घेवया मये तेंच्यांनी इंडक्शनूय केल्लें RGच्या लिडराक भितर घेतलेलो आनी जेन्ना बरें काम केल्लें म्हणटा तें ऑन ग्रावंड आनी थंयसर आमच्या कडेन लिडर आसलो आपाचो तेकाच रिजल्ट पूण 210 मतां एक कॉन्स्टिट्युएन्सी ZPच्या इतले शॉकिंग थिंग म्हणजे तांकां तेका सुद्दां सरप्रायज जालें की अशें कशें जावपाक शकता काय म्हणून सो अशें सरप्रायज तेका हे सगळे 46 जाग्यांचेर मेळ्ळे आनी दुसरे आमी जे सेकंड आहा म्हणटा ते एक वेळी आनी बाणावली आनी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तसो इम्पॅक्ट दाखोवना पण हेंचे फायदो हे अलायन्सांतल्यान पयलींच भायर रावल्ले पण हेंचो फायदो अलायन्सा तेंचे वोट हे पळयत न्हू खुबशे कडेन आमकां दिसना की तिसरी सीट जाचेर ते सेकंड आयल्यात ते नुवें ती बी साश्टीतलीच सो हेजो हेंकां जी मतां पडलें आपाक जी मतां पडलें ती आशिल्ली वांगडा जाल्यार कितलो म्हणजे विनींग हेका पावतले अशें सिच्युएशन एक कॉन्स्टिट्युएन्सी काय 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी तेजे वयर